आणि आता खबरो विस्तारान. वास्को वाठारांत बशी मेळत ते वाटेन वता. एक फिक्स रूट ना, टायमाचे बंधन ना. हाका लागून प्रवाशांक प्रवास करपाक त्रास जाता. येरादारी खात्यान रुटांचे बंधन पाळिना त्या बशींचेर कारवाय करची म्हण मागणी थळावे करतात. RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. The thing is what, now from the bus stand here up to the last bus stand, we are connecting 3 wards, ward number 9, 10 and 11. And here around 10 to 12,000 people are staying here. And तुमकां सांगू आता डायरेक्टर ऑफ आमचे सगळे ट्रान्सपोर्टेशन्स जी बशी आसा ते हार्डली अबाउट एक म्हाका दिसता बाजारांतल्यान हांगा येवपाक 3 ते 4 किलोमिटर जाता. आणि आज लास्टाक हांव हांगाचे ह्या जंक्शनाचेर उबो रावला आणि हांव सांगूंक सोदतां की जी आमची जाणटी बायलां आसा, जी नेणटी भुरगीं आसा, जी आमची जे कामाक वचून आमकां हांगा ते हांगा मदींच बस स्टॉप ते बसून सोडटात आणि ते वयतात. हांव मागता ड्रायव्हरांक सांगपाक लागून ट्रान्सपोर्ट जी आमची ऑथॉरिटी आसा तेमी तांकां स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय. जे आमकां लोकांक त्रास जाता. आमचे पळय हांगा कॅन्डल एरिया चर्च आसा, हांगा तैयबा मस्जिद आसा, देन आमचो गोमटेश्वर टेम्पल हा, राम टेम्पल हा. हे सगळे लोक आमच्या गांधीनगर पासून आमचे थंयच्यान येता आसतना हे तांकां लागीं पडटा. सो हांगा स्टॉप करून वयतात ते सायडीन गेले बायना शाफी मस्जिद हा, ते सायडीन वार्ड नंबर 9 लागता. लोक लास्ट एंडाक वचपाक लागून सगळे त्रास जाता. सो हांव मागता हेंचे लागीं की स्पेशली हेजेर मातशें कॉन्सन्ट्रेट करचें अशें म्हणून. आमकां रियली खूब आमच्या लोकांक त्रास जावपाक लागलेले. हांगाच्यान बॅगां सोडटा ते हांगाचे बॅगां घेवन तितले पयस वचोंक जाय. आयज पावस पडटा, पावसान त्रास जाता. आयज लोक त्रासान पडलेले. सो हांव मागता एक आमची ऑथॉरिटी जी आमचो ट्रान्सपोर्टर्स आमचे डायरेक्टर आसा हांकां कांय खबर आसना की हे कशें करता ते. पूण प्लीज हेजेर मातशें तेमी कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. हांवूय तांकां फॉलोअप करून हांव तांकां सांगतलो आनी हो इशू हांव कंप्लीट करपाक लागतलो की आमच्या लोकांक त्रास जाता ते म्हाका त्रास जाता. RTO डायरेक्टराकूय सांगतलो बाबा हेजेर तुमी लक्ष घ्या. पूण बसी चलन दिवचें न्हू. आमी जेन्ना उलयता की आमी एकूच सांगता की तांकां चलन दिवं नाका, पूण तांकां बेशिस्त आसा ती शिस्त चल्या की बसवाले बसांची खंयच्यान तांकां हें दिला, तांकां परमिशन दिता आनी तांकां रूट दिता. डेप्युटी कलेक्टर रूट दिता आनी RTO पळयता. RTO आमी समज अशें उलयलें जाल्यार RTO काडटा तांकां फायन दिता. म्हणजे एकूच सांगा की आमी उलयता म्हणून तांकां फायन दिवची न्हू, तांकां एक दीस शिस्त शिकोवची. जी हांगा हे सायडीन मस्जिद आसा, देव आसा, लोकांक देवळान वचपाचें आसता आनी खंय मार्केटान वचपाचें आसता. पूण ते कितें करता खंयच्यानूय वयता आपल्याक जाय तशें. हांगा पळय गांधीनगर लोक आसा, 1000 लोक तरी आसा. हे सायडीन सुद्दां वयता. म्हाका कांय खबर ना की लोक बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर कित्याक करता बेशिस्तपणां तेंच म्हाका जाय. आनी म्हाका कांय पडलें ना. तैयबा मस्जिदा कडल्यान येता ते सायडीनूय बस वचना, चौगुले गार्डना कडल्यान बसी वचना. कित्याक चौगुले स्कूल आसा थंय सेंट जुदो. दुसरें म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंट स्कूल आसा. काडटा हल्लीच्या सायडीच्यान काडटा परत वयता ते. फुडलो रस्तो रावता बसवाले पॅसेंजर. दिलीप डॉक्टर आसा थंय पॅसेंजर रावता बाबा आपली तकली दुखता म्हणून, पूण बसी पावना. म्हाका खबर ना बस कित्याक पावना ती. हेजे कारवाई डेप्युटी कलेक्टरान आनी RTO डिपार्टमेंटान हे करचें. आतां तुमी पळयलां आसतली ही बस सुद्दां रायट सायडीन वयता. ते बसीन कितें लेफ्टान वचोंक जाय आसलें पूण ती वयता रायटाक. To the Deputy Collector, to the RTO authority, Traffic Police and to the municipality, giving our suggestions, and this problem should be stopped. It should not be that in a few months they will start going on their route and suddenly they come back into the same old story, and again people keep grumbling. Passengers who are in the bus also keep complaining, or they start fighting with the conductors and drivers and telling them, why are you going this route, please come on that route, I have to get down there. The conductor has been asking the passengers, is anybody getting on this route? If nobody is there, they keep going. Whatever the passengers can get in the bus as well as they get out of the bus if they are on the route. It doesn't matter if there is no passenger at a particular bus stop. It is wise enough that we public cannot keep abusing the conductor or the driver and saying, no, why are you going on this route? You have to be going on this route. I have to get down there. It should not be that way. And I will definitely take up this issue with the higher authorities, and I only hope that the authorities will take this very serious for us and help the public of Baina.